आयज हांगा आमच्या अंजुनी धरणाच्या अंतर्गत 2 दिवसाचो शेतकरी परिक्षण आमी घेतलेलो आसा। त्याच्या अंतर्गत आमी 25 शेतकऱ्यांक सिलेक्ट केले आसा सोसायटी मार्फत। आणि आयज हांगा आमचे म्हाळसा पाणवठो सोसायटी तशेंच सातेरी पाणवठो सोसायटी यांचे दोगांचे म्हणून 25 शेतकरी हांगा ट्रेनिंगाक परिक्षण येयल्ले आसा। तांकां आयज आमी 2 लेक्चर दिल्ले आसा। तितून पयले आसा ते वेटरनरी डिपार्टमेंटाचे तेंचे जे स्किमी आसा, कितें तेंची स्किमी आसा शेतकऱ्या बद्दल तेंचे आमचो निळू मळी हांणी तांकां बरीशी म्हायती दिली। तशेंच आतां लोकांनी कितें केलां की शेतकऱ्यांनी आमच्या शेता पासून मातशें पयस गेल्ले आसा। तितून फॉडर कल्टिवेशन ही एक बरी तेंची डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा आणि तेंच्या अंतर्गत तांकां एक 65,000 अशी सबसिडी पर हेक्टर ते दिता आणि 3 वर्सां सुमार सबसिडी मेळटा। आणि हे फॉडर आमी चडशे शेतकरी जे दूध व्यवसाय करतात ते शेतकरी चडशे कर्नाटका किंवा महाराष्ट्रासून फॉडर हाडटा ते आमच्या शेतकऱ्यांनी हांगा तयार केले नंतर तांकां ती मार्केट बरी मेळटली। हेका लागून आमी ती तांकां बरीशी स्कीम आसा सांगपाक ते निळू एक्सटेंशन ऑफिसर आसा हांचे तांकां बरीशी म्हायती दिली। त्याच बरोबर आमचे जे दुसरे लेक्चर आसा ते आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे श्री रणजीत म्हापशेकर सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्यानी तेंचे डिपार्टमेंटाची कितें स्किमी आसा आमच्या शेतकऱ्यां बद्दल कितें आसा ते सांगल्यो आणि तांणी बरीशी तांकां म्हायती दिली। त्याच बरोबर तांणी कम्युनिटी फार्मिंग म्हटल्यार कितें आनी ताच्या शेतकऱ्यांक ताचो बेनिफीट कसो जाता हाच्या बद्दल तांणी सविस्तर अशी म्हायती दिली। आणि आमच्या फाल्यां दुसरो दिसाचो ट्रेनिंग आसता तेतून आमचे 3 लेक्चर आसतले। पयलो आसतलो तो आमचो प्रशांत राणे, एक प्रगतशील असो शेतकरी, तो आता 0 बजेट नॅचरल फार्मिंग ही कशी शेती करता हाच्या बद्दल तो तांकां फाल्यां म्हायती दितलो। त्याच्या बद्दल दुसरे जे लेक्चर आसतले ते आमचे मधमाशी पालन आणि मध कशें काडपाचें हाच्या बद्दल तो म्हायती दितलो। तो जावन आसा मेल्विन डिसिल्वा, हो तांकां सगळी मधमाशा कशें हाताळपाचे, ते पेटी कश्यो धरपाच्यो, मागीर मध कशें काडपाचें हाच्या बद्दल तो सविस्तर अशी म्हायती दितलो। आणि ते तिसरे लेक्चर आसतले ते आमचे प्लांटेशन क्रॉप्स म्हळ्यार हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स म्हळ्यार माड, मागीर काजी, मागीर आमचे केळी हेची लागवड कशी करपाची हाच्या बद्दल आमकां म्हायती दिवपाक समीर गांवसे हांगा येतले। अशी आमचे हो 2 दिसांचो असो आमचे प्रशिक्षण आसा आमच्या शेतकऱ्यांक आणि हे ते आमचे शेतकरी ताचो फायदो घेतलो अशें हांव समजता। आनी म्हाजे 2 शब्द आज जर आमचे 5वें ट्रेनिंग आसा। आमी टोटल आतां 8 ट्रेनिंगां घेतलेली अशें आमी पळयलें। त्याचे आमचे 5वें ट्रेनिंग हे 2 दिसांचे ट्रेनिंग। ह्या 2 दिसांच्या ट्रेनिंगाक तुमकां एक 5 ते 6 लेक्चरां दिली वतली। आयज आमचे 2 लेक्चर घेतले। एक आसा तो वेटरनरीचो, तो तुमकां तेंची वेटरनरी डिपार्टमेंटाची कितें स्किमी आसा हाच्या बद्दल तुमकां तो थोडक्यात म्हायती दितलो। त्याच बरोबर फॉडर कल्टिवेशन म्हणजे जे आमी फॉडर लागता आतां जे सगळे फॉडर आसा ते आमकां कर्नाटका किंवा महाराष्ट्रासून येता आणि हे सगळे आमच्यानी ज्यो पडीक जमीन आसा ती ते फॉडर लागून म्हणून तेंचो उत्पन्न करून तुमकां पयलीं मेळटा। ताका चडशी खर्च करा डिपार्टमेंटाची सुद्दां स्कीम आसा। ती स्कीम कितें हें सांगपाक तुमकां वेटरनरीचे एक्सटेंशन ऑफिसर मणी म्हणून येतले, ते तुमकां डिटेल बद्दल म्हायती दितले। तेजे फाटोफाट रणजीत म्हापशेकर येतले। ते रणजीत म्हापशेकर तुमकां तेंचे डिपार्टमेंटाचे कितें स्किमी आसा त्याच बरोबर तांकां सांगलां की तुमी कम्युनिटी फार्मिंग हेची मातसो चड भर दिया म्हणून। कित्याक आतां कम्युनिटी फार्मिंग ही म्हणून काळाची गरज आसा। कित्याक आमची जी शेतां आसा ती बारीक शेतां आसा आनी ती आमकां आतां परवडना। कित्याक लेबर म्हारग जाल्लो आसा, तशेंच फेन्सिंग सुद्दां करतले जाल्यार खूब पयस येता आनी इल्लो शेतकरी ह्या शेतांतून पयस वता। ताका लागून कम्युनिटी फार्मिंग करप ही आमकां काळाची गरज आसा। आनी फाल्यां त्याच बरोबर तुमकां 3 लेक्चर आसतले। पयले आसतले ते तुमकां एक मेल्विन डिसिल्वा वयतलो, तो तुमकां मोव हेची लागवड पालन कशें करप, मधमाशी पालन कशें करप, ते मोव कशें काडप, ते मूस कशें पोसप, तेजे बद्दल आमकां कितें फायदो जाता, शेतीक तेजो कितें फायदो हेच्या बद्दल तुमकां डिटेल म्हायती दितलो। तो 1 ते 1.5 वर तुमकां लेक्चर दितलो। आनी जर तुमकां ते आवडलें, जर तुमी ते करूंक सोदता जाल्यार मागीर तुमची 2 दिसांची ट्रेनिंग आसा ती तुमच्यांनी चड आवडटा जाल्यार तुमी तुमचें नांव तुमच्या फॅमिलीन द्या आनी अशें 30 ते 40 शेतकरी जाले नंतर ते 2 दिसांची ट्रेनिंग तुमकां आमी ऑर्गनायज करतले। त्याच बरोबर दुसरे जे आसतले ते लेक्चर आसतले ते आमचे तुमकां हॉर्टिकल्चर क्रॉप म्हळ्यार माड, काजी आनी बाकीची ती केळी हेची लागवड कशी करप हाच्या बद्दल तुमकां ते म्हायती दितले। आनी तिसरे जे लेक्चर आसतले ते प्रशांत राणे, एक प्रगतशील असो शेतकरी। आतां तुमी ते प्रशांत राणे सगळे तुमचो गांवचो जाल्यार तुमकां भायले सगळे दाखयता, आमकां भायले सगळे करता। तुमच्या गांवांतलो भुरगो हो कशी शेती करता तो 0 बजेट नॅचरल फार्मिंग म्हळ्यार 1 पयसो खर्च करनासतना शेती आमी कशी करप हाच्या बद्दल तुमकां तो म्हायती दितलो। तुम्ही प्रशांत राणे जर वळखता आसतले तर तुमी एक 2017 ते 18 सालांत तेणी तुमच्या ह्या गांवांत आतां म्हणटात नाडकर्णीच्या प्लॉटाक ते भेंड्याची लागवड केली। ती भेंड्याची लागवड केली ती कॅमिकलाची रसायनीक खतां कॅमिकल वापरून केली आनी ती पयलें तें उत्पन्न ताका तें खूब मेळटालें। पूण तेजें कितें जालें की मागीर ताका एक कीड लागली।
कीड लागल्यानंतर किड्याचे जर बंदोबस्त करून भायले सगळे दाखयता आमकां भायले सगळे करता तुमच्या गांवांतलो एक भुरगो हो कशी शेती करता तो झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग म्हणल्यार एक पयसो खर्च करनासतना शेती आमी कशी करप हेच्या बद्दल तुमकां तो म्हायती दितलो. तुम्ही प्रशांत आणि जर वळखता आसतले जर तुम्ही एक 2017 ते 18 सालांत तुमच्या या गावात आता म्हणतात नाटकांच्या प्लॉटाक काय भेंड्याची लागवड केली. ती भेंड्याची लागवड केली ती कॅमिकलाची रासायनिक खतां कॅमिकल वापरून केली आणि ते पहिले ते उत्पन्न ताका खूप मेळटालें. पूण तेजें कितें जालें की मागीर ताका कीड लागली. कीड लागल्यानंतर किड्याचे जर बंदोबस्त करतलो जाल्यार कसले तरी कॅमिकल वापरपाचे पडटले. आता भेंडे जर म्हणले आता भेंड्या हो आमी पयल्यान किंवा दिसान दीस काडून जाय पयल्यान जर करता पयल्यान ते काडपाक जाय जाल्यार तो जून जाता. आता आमी जे भेंडे आसा भायले जे आसा तेजे भेंड्याचे ते काय ते भंड आसा वखद मारतले ते तुमकां परत व्यवस्थीत हाडून दिता आनी आमी ते बरे दिसता आमी खातले. पूण ताका दिसलें की जेन्ना तो भेंड्याचे वखद मारतले आमचे गोंयचे पयलीं लोक खातले आनी तेणी कितें केलें मागीर ते भेंडे काडपाचे वखद मारले ना आनी भेंड्याचें प्रोडक्शन घेतलें आनी मागीर तेणी बंद केला वखद मारलें ना. जो भायलो शेतकार तेणी वखद मारतलो ते भेंडे काडून सगळे आमकां खावपाक आनी ते बीज सगळे खाताले. तर वखद तें कितें आमकां रोखडें आमी बंद मारता स्लो पॉयंट जाता हळू हळू ते आमकां मारता. पूण तेणे मागीर कितें केलें 2017-18 तेणी मागीर झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग हेजेर गेलो आनी ही शेती कशी करप हेच्या बद्दल तुमकां डिटेल तो फायदो तुमकां सांगतलो. आनी असो आमचो प्रोग्राम आनी मागीर हेच्या फुडें आमी आनी 3 ट्रेनिंग आसा अशें करून आमी 16 सोसायटी सगळे आमी 16 सोसायटी कवर केल्ले आसा आनी आमी प्रत्येक सोसायटीक 12 ते 13 लोक आमी घेतले. कित्याक तो आतां एकटा म्हाका विचारता शेतकऱ्याक लोक कमी काय दिसता. लोक कमी ना आमी ते फक्त 25 लोकांची ट्रेनिंग केला. चड खूब बरोबर लोक घेतले आमी जेवपाक मेळटा पूण कोणाचें कांय लक्ष आसना नजर आसना फक्त येले गेले कितें आनी त्याच बरोबर तुमकां आमी एक स्टायफंड दितालो तो स्टायफंड आमी दिलो ना पूण तेच्या बद्दल आमी तुमकां टाटाचो बरो कंपनीचो पिकास हाडला. हे 2 दिसाचो भत्तो म्हणून आमी तुमकां तो पिकास सुद्दां दितलो. कॅश तुमकां आमी कांय दिवचे ना तेच्या बद्दल आमी तो पिकास हाडला कित्याक तो तुमकां शेतीक मागीर अवजार हे उपकार पडटले. हे कितें सांगून हांव म्हाजें एक दोन चड करता तुमकां देव बरें करूं.